धाडला जाल्यार आमकां तेणी प्रूफ दाखोवचो, स्टेटमेंट दाखोवचें कशें कितें आहा तें. ॲक्च्युली त्यांनी आमकां सगळ्यांक लेटर धाडले की आम्ही सगळ्यांचे पेमेंट केले म्हणून, इवन स्टाफाचे आणि वेंडराचे, पण आमकां एकय अजून पेमेंट जावना. कितके 5 महिने झाले, 5 महिन्यात आता एकूय रिप्लाय येवना कितें. सो आमकां सदांच ते लिगल नोटीस धाडली, ताका पोलीस कंप्लेंट केली आहे, पण काहीच आमकां रिप्लाय येवना अजून पर्यंत. तुमचे कितें जालां ते सारकें सांग. वेंडर कितले म्हयन्याचे पेमेंट उरल्या तुमचे आनी कितले जाण वेंडर्स आहा कळ्ळें तुका तें सांग म्हाका डिटेल सांग. टोटल 12 टोटल 12 वेंडर्स 12 वेंडर्स. टोटल 12 वेंडर्स. कॅसिनो खंयचो तुमी कशें कितें काम, कितके म्हयन्यान कोण पयशे दिवपाचो? तुमी कितें करताले, कितें ताका सप्लाय करताले तें सांगा मरे. आख्खें सांग स्टार्टींग पयलीं तुमी खंयचो खंय कॅसिनो कॅसिनो खंयचो तो सांगा मरे. तुमी कशें कितें तें सांगा मरे. खंय एरिया खंय एरिया खंय खंय तो. सर नाल्यार आमी फाल्यां एक ना ना आतां लायव्ह ओके ओके तूं आतां हुंयची कसिनो ही हुंय आसता कॅसिनो तुमची खंयचो? कसिनो ही हो कॅसिनो बीग कॅसिनो हार्बरा आहा. आरपोरा. आनी तुमकां केन्ना सावन तुमचे पेमेंट स्टॉप केलो तेणी. आमचें पेमेंट 2 फेब्रुवारीक तेणी कॅसिनो बंद केलो आनी आमकां कांय नोटीस दिवंक ना, कांय ना, कांय दिवंक दोन खंयची हा? कितलो पेंडींग आसा 2 म्हयनो खंयचो सांग मरे. फेब्रुवारी. 2 फेब्रुवारी. हय 2 फेब्रुवारी 2026 तेणी कॅसिनो शटडावन केलो. आमकां कांय कॅसिनो चलना थंयसर. शटडावन जालो, कांयच थिंगा जायना, ऑपरेट जायना. आनी मागीर ताका 21st तो गव्हर्मेंटान सील केला आनी तो चिट्टी बाबू म्हणटा आपल्यान सगल्यांक पेमेंट क्लियर केला म्हणटा. तो म्हाका सांग कसिनो बंद जालें तुमकां नोटीस केलो दिवपाक जाय. आ? आमकां पेमेंटाचे कितें तुमी कितें करता थंय. आमी वेजिटेबल एंड फ्रूट सप्लाय, आमी सगळे वेंडर वेजिटेबल एंड फ्रूट सप्लाय करतालो हांव आनी बाकीचे वेंडर्स आहा. हय. कितें कितें मातशें तें दाखवा. तुमी दिताले पळय, तुमी जेन्ना सप्लाय करताले तेन्ना कॅश घेयनासले म्हयन्या काय कशें कितें घेताले. आमकां पेमेंट कसो जातालो? आमचो पेमेंट म्हणटालो तो बँक ट्रान्सफर जातालो, बँकेन येतालो सारको. आमकां लास्ट पेमेंट डिसेंबरान येयल्लो. म्हयन्या म्हयन्याक कितले जातालो. म्हयन्याचो पेंडींग उरलो. 2 म्हयन्याचो. आतां सद्या म्हाजो 4 म्हयन्याचो पेंडींग आहा तें. टोटल टोटल 14 लाख पेंडींग आहा म्हाजे आनी सगल्या वेंडर्साचो 1.5 कोटी पेंडींग आसा. 1.5 कोटी पेंट. तुमी आतां रजिस्टर्ड ऑफिस गेले ते कितें जालें थिंगा. आमी रजिस्टर्ड ऑफिस म्हळ्यार आमी पोलीस कंप्लेनी घातल्यो. अंजुना इंडिविज्युअल कंप्लेन घातली, आमी मागीर पणजे कॉमन कंप्लेन घातली. आमकां तेजेर चिट्टी बाबूचेर म्हणटा ते कांय एक्शन घेवंक ना गव्हर्मेंटान. आमी ऑलरेडी आमची एसेंब्ली गोवा एसेंब्लीन 10 मार्चाक इशू रेज केलो. इशू कितके वर्सां सप्लाय आमी 10 मार्चाक गोवा एसेंब्लीन आमचो इशू रेज जालो. आमचो MLA विरेश बोरकर आनी LOP युरी आल्मेन इशू रेज केलो आनी थिंगा CMान सांगलें, आमकां एश्युरन्स दिलें की कंप्लेन दिया, आमी पळयता म्हणून. सो ते आमी सगल्याक आमी कंप्लेन घातली, तरी पूण आमचो गव्हर्मेंटान एक्शन घेवंक ना चिट्टी बाबूचेर. आनी कांय आमकां थिंगा आमी एक मागताले की गव्हर्मेंटान आमकां एक न्याय दिवचो म्हणून, की इतले 1.5 कोटी पेंडींग आहा. स्टाफाचे तशी स्टाफाची सॅलरी आहा, 250 स्टाफ आहा, तांकां सॅलरी अजून पावूंक ना. 10 म्हयन्याचे तेंचे PF आहा, सगळ्यांचे फॅमिली प्रॉब्लेम जाला आनी अशें थिंगा आमकां कांय हेल्पूय गावंक ना. आतां तुमी मार्चान कंप्लेन केली, तेजे उपरांत कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन येयलें, कितें जालें कंप्लेनीचेर. ना आमकां काय तशें काय तितले पुलीसांचे एक्शन थिंगा गावंक ना. थिंगा ते म्हणटाले ते तुमी ते सिविलाक तुमी पळया म्हणटाले ते, आनी सो तेंचेर काय एक्शनूय घेवंक ना चिट्टी बाबू. ओके आतां तुमकां कितें डिमांड करता, कितें जाय तुमकां आतां. आमी मागता की गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवची चिट्टी बाबूचेर. तो फॉल्स एलिगेशन घालता की आमकां पे केला बीन म्हणून ते. आमकां तशें कांयच पावूंक ना पेमेंट. तुमकां पेमेंट दिवंक ना. ना आनी केन्ना कंप्लेन केल्ली. मार्चान. आमी फेब्रुवारीन केल्ली. आमी करीत आहा कंप्लेनी करीत आहा, पूण आतां तेजेर एक्शन येवंक ना, जायना. तुमी ताका मेळ्ळे, कॉन्सुलर मेळ्ळे ताका. तो सद्या आंध्र प्रदेशात आहा, आमकां खबर गावना. आतां कितें तुमी नेक्स्ट कितें आनी कितले जाण हे आहा ते सगळ्यात जे कोण उरल्या पळय पेंडींग पेमेंट, ते सगळे जाण एक मेळ्ळ्या. तुमी विचारले बाबा कशें कितें कितले जाण. हय, तर आमी सगल्यांनी आतां डिसिजन घेतला की सगळे वेंडर्स मेळून की आमी आतां प्रोटेस्ट करतले म्हणून. पुलीस कितें कंप्लेन रजिस्टर केला. आमी ऑलरेडी पुलीस कंप्लेन केला ऑलरेडी. कंप्लेन रजिस्टर जाली. रजिस्टर्ड म्हणलें तेंच्यांनी FIR घेवंक ना आमची. कित्याक. ते आमकां हायर घेवना जाल्यार तुमी हायर अथॉरिटी कन्सल्ट करप. हय.
ना आमी आतां तेंच्यांनी घेवपाक जाय आतां तुमकां पयशे मेळना न्हू पयशे मेळना तुमी आतां कितें डिमांड करता तेच पयशे जाय तुमकां कितें कितें इंट्रस्ट बा तुमी लायतले कितें कंप्लेन घालतले ताजेर हय आमी आतां तेंचेर FIR कंप्लेन करपाचें आहा आनी प्लस आमी प्रोटेस्ट करया गव्हर्मेंटान तांकां एक्शन घेवंक कित्याक अशें घडपाक जायना आनी अशें भायले कोण मनीस येता आनी लोकांक हिंगा विदावट नोटीस कांय सांगनासतना शटडावन करता आनी धांवता आनी अशें आमकां मागीर प्रॉब्लेम जाता आमकां ऑलरेडी एग्रीमेंट बी पयलीं जाल्ले तशें एग्रीमेंट आमचो ओरली चालू आहले तर कित्याक अशें येवन सगळें एकेकदां ना जाल्यार मागीर आमचे मागीर प्रॉब्लेम जाता आतां 14 लाख म्हाजे पेंडींग आहा टोटली बिझनस म्हणटा तो स्टॉप जाल्लो आहा कांयच हें जायना सो बिफोर दॅट तुमकां पेमेंट मेळलो तेजो आमकां हय तेच्या पयलीं आमकां लास्ट डिसेंबरान पेमेंट मेळ्ळो आसा आनी मेन म्हणटा तेजो तो चिट्टी बाबूचो एसिस्टंट आहा कमलेश म्हणून तो तेजो अकावंटंट आनी तेजो एसिस्टंटूय तो ताका आमी विचारल्यार तो आमचेर कंप्लेन घातला तेणी पुलीस स्टेशनान कंप्लेन घातला की आमी हॅरेस करता म्हणून तेजेर CMाचो आमकां अपॉयंटमेंट मेळोंक ना जेन्ना म्हणटा तुमी आतां अपॉयंटमेंट घेवन मेळप आमी ऑलरेडी सगळ्यां कडेन हेल्प घेतलो सगळे हे कडेन हेल्प घेतलो आमचे कडेन तसो हेल्प घेवन आमी काँग्रेस पार्टीक मागले वयले तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो जाता तितलें हें पार्टी म्हणटा सीएमाक म्हणटा तुमी अपॉयंटमेंट घेवन मेळप न्ही अपॉयंटमेंट मेळटा न्हू सीएमाचो फायनली सीएमाच्या हातीनूच हें आहा तुमी निश्चित हय पूण आमी सगळ्यां कडेन ट्राय केलें थिंगा आमकां कितें आयज यो फाल्यां यो करून डिले करून आमचे ते 5 म्हयने हेजे फुडें तुमी आतां वचून हें करतले हय CMान तर तसो अपॉयंटमेंट आमकां दिलो जाल्यार आमी तेच्या फुड्यान वचून डिस्कस करतले घेवचना तो तुमी वचून घेवपाक जाय तुमकां टायम दितलो आतां ऑलरेडी आमी CMान कंप्लेन घातलेली आसा थिंगा गोवा असेंब्लीन थिंगा रजिस्टरान इंडिविज्युअली घातला आनी कॉमन आमचे 1.5 कोटी पेंडींग आहा आमचे तेजेर एक्शन जायना म्हणून आमी ऑलरेडी कंप्लेन घातलेली आसा 1.5 कोटी कसले व्हेजिटेबल वेजिटेबल सगळे ग्रोसरी मटन चिकन सगळे 12 वेंडर्साचे 1.5 कोटी आहा पेंडींग प्रोटेस्ट म्हणटा तो केन्ना करतलो पयलीं मेळटलें प्रोटेस्ट म्हणल्यार आमी सगळे डिस्कशन करून आमी आतां थिंगा FIR रजिस्ट्रेशन करून प्रोटेस्ट करतले की आमकां न्याय जाय म्हणून अजून डिस्कशनच करतले इतले सगळे जावन आतां फक्त डिस्कशन ऑलरेडी मेळटलें हय ऑलरेडी त्याचेर आमी आतां मेन म्हणटा तो आमचो आयचो गोवा न्यूज तेणी 30 तारीख हे दिल्ले नोटीस दिल्लो स्टेटमेंट हय स्टेटमेंट दिलो की वेंडर्साक पेमेंट दिला म्हणून सो तो आमी तेजो एक रिप्लाय दिता ताका एक की ते आमकां पेमेंट पावोंक ना तो पावला जाल्यार आमकां स्टेटमेंट कितें दाखय बँक डिटेल्स म्हणून ओके म्हणजे कितके वर्साचो बिझनस आसा तेज्या वांगडा तेज्या वांगडा 3 वर्साचो बिझनस आसलो पयलीं पेमेंट सारको पेमेंट सारको आसलो पयले बी प्लेजर कंपनी चलताली आनी मागीर लेजर आसताली कंपनी चलताली तितून ती डिले करूंक लागली पेमेंट सगळे थोड्यांनी वेंडर्सांनी स्टॉपूय केले आनी हेंच्यांनी ते मॅनेजमेंटान होप दिताले आयज जातलो फाल्यां दितलो करून करून करत कॅसिनोच शटडावन केलो तुम्ही आता इतको लाखाचो जो बिझनेस केलो पळय तो कांयच बरयल्लें ना म्हणटा तुज्या कडेन म्हणजे तुमचे कडेन लिगल कांयच ना कसो तुमी तेज्या कडेन बिझनेस ऑलरेडी आमचे कडेन तेंचे कितें बिलां आसा ना पूण तुमचे एग्रीमेंटूच ना म्हणटा न्हू तुमी इतको लाखाचो हें करताले एग्रीमेंट करूंक जाय आसलो पळय एग्रीमेंट म्हणल्यार तो ओरली आमची थिंगा हें केल्ली इंटरव्यू केल्ली तेंच्यांनी ओके सामान घेतलं तेजी आता ती ना आमकां सद्या कांयच सोर्स ना तुमी तेजो मॅनेजर कितें आमकां तेजो एसिस्टंट आहा ताका आमी विचारल्यार तो आमचेर तो हिंगा कुंभरजार रावता ताका विचारल्यार ते आमचे हॅरेसमेंट म्हणून कंप्लेनी घालता सो अशें मिस्टेक जावंक जायना अशें भायले येवन अशें जावंक जायना रोखडे थँक्यू थँक्यू थँक्यू